प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मार्कचो 7वो विसवोर वोड 24 ते 30 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 7 वर्सेस 24 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. आणि थंयचो उठून तो तिराच्या आनी सिदोनच्या प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हे कोणाक गमलेलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर लोकांक कळोन आसतना उरली ना. पूण ताचे विशीं आयकना फुडें आपले धुवेचेर एक मेळो आत्मो आसलो. ती एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. ती बायल ग्रेक आनी जॉल्मान सिरोफेनिसिकार नासली. आपले धुवेवेलो देंवचार काड म्हूण तिणें जेजू कडेन मागलें. ताणें तिका जाप दिली, भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावंक दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप सारकें न्हय. पूण तिणें पोरतीपालोवन ताका म्हणलें, वय सोम्या, पूण मेजा तोडला पडटात ते भुरग्यां गेल्या उंड्या कुडके सुणीं खातात. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या जबाबाक लागून तुज्यान वचूं येता. तुजे धुवे वेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार ताचे वेलो देंवचार गेल्लो आनी तिका आपलें भुरगें अंथरुणार आड पडलेलें मेळ्ळें. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज जे शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता एका सिदोनाच्या प्रांतांतल्या बायलेचो भावार्थ. आनी भाव भयणीनो आयज हे शिवर्तमान जे आमी वाचता 2000 वर्सां ह्या सिदोनाच्या बायलेचो भावार्थ हें कित्याक व्हडलें आमकां, कित्याक गाय आयज आमी ह्या शिवर्तमानान आमी आयकता, कित्याक गाय जेजून हे बायलेचो भावार्थ व्हड म्हणलो. सिदोनाची बायल इस्रायली परजेची चोली नासली. म्हणजे ती इस्रायली परजेच्या भुरग्यां भाशेन जे देवाक तांचे बरोबर संबंद आसलो ते भाशेन नासली. ती एक भावार्थी आसली. आनी भाव भयणीनो हे सिदोनाची बायलेन जेजूक खूब वस्तू कोत्ता, खूब मिलाग्री कोत्ता, खूब ओजापां करता, तो लोकांक पेकोणी दिता अशें तेणें आयकल्लें. आनी जेन्ना जेजू सिदोनाच्या गांवांनी भितर सरता थंयसर ताका नाका कोणें ताका लोकांक कळलें की तो थंयसर आहा म्हणून. पूण भाव भयणीनो जेन्ना जेजू खंयसरूय वेता कोण ना कोण थंयसर पावतालो, कोण ना कोणाक खबर मेवताली. आनी ही बायल आतां जेजू कडेन त्या घरांत येता आनी ती म्हणटा सायबा, म्हज्या चलये वयर एक देंवचार आसा, ताका काड, मातशें मागणें कर, कितें तरी आमकां फायद्याचें कर. आनी जेजू तिका कितें म्हणटा भाव भयणीनो, जेजू तिका म्हणटा भुरग्यांचें जेवण काडून सुण्यांक घालपाक हें सारकें न्हय. भुरग्यांचें जेवण काडून सुण्यांक दिवपाक सारकें न्हय. भाव भयणीनो आयज कोण म्हणटलो आमी सजमता की आमी देवाची भुरगीं म्हणून. वय, देवाची भुरगीं खंय जाल्यात? जेजूच्या आमोलीक रोगता वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाल्या. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरलो, जेजून आमकां आमचे पासत खुर्सार गेलो, ताणें आमचो जागो घेतलो, तो आमचें मरण मेलो, ताच्या आमोलीक रोगता वरवीं आतां आमची सगळीं पातकां देवान धुवन काडली. आनी आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाला म्हणून आतां आमच्यान देवाची भुरगीं म्हणूंक जाता. म्हणजे आमी कांय करूंक ना, देवाची भुरगीं जावपाक आमी कांय करूंक ना. जेजून आपलें आमोलीक रोगत वारोयलें, ताणें तो खुर्सार गेलो. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी भावार्थ दवरलो म्हणजे कितें? हांवें आतां जेजूक म्हजो सोमी देवान सरमंडार मानलो, तेन्ना देवान म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिलो. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान देव आतां आपलो मोग म्हजे भितर ओतयता. ज्या लोकां मदें जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरतात ती आतां देवाची भुरगीं जातात. सगळो लोक देवाची भुरगीं जायनात, दुसरो लोक सुणी. भाव भयणीनो ज्या भाशेन देवान ह्या बायलेक म्हणलें, पळय भुरग्यांचें जेवण काडून सुण्यांक दिवपाक हें सारकें न्हय. पूण आयज आमकां कळना जेजून कितें म्हणलें तें एकदम कोडी उतरां. आनी आमकां सुणे आसात जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जावंक जाय जाल्यार आमकां जाय जेजूचेर भावार्थ दवरपाक. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता तेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता आनी देवाचें सगळें आमकां फाव जाता. तो ज्या भाशेन जेजून ह्या बायलेक म्हणलें भुरग्यांचें जेवण काडून सुण्यांक घालपाक सारकें न्हय, तेन्ना हे बायलेन कितें केलें? तिका ओकमान मानलो गाय, तिणें सोडलें, तुजें कांयच नाका, तूं म्हाका सुणें म्हणटाय,
तू म्हाका असली उतरां म्हणटाय आयज बामुणेको आमी कोणाक सुणे म्हणीत जाल्यार तांकां कितलो अपमान भोगतलो पूण जो कोण खरें जेजूचेर बावर दवरता तुका खरेपणी सुणे नाका जावपाक जेजूचेर बावर दवरपाची गरज आनी जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरना सुण्या जावन आमी देवाची भुरगीं जाता आतां आमकां देवाचें सगळें बरें फावो जाता पूण आयज भाव भयणीनो कोणाक सुणे म्हणीत जाल्यार ती म्हणटली तूं कोण म्हाका सांगपाक हांव इगोर्जेक वता हांव मागणे कोत्ता हांव तेर्स कोत्ता हांव मिसाक वेता हांव नोवेनां कोत्ता हांव फुगोट्यो मारता हांव मरण मारता फेस्तां कोत्ता हांव सगळें उपास पासून कोत्ता आतां कोरेजमाचो दीस येतलो आमी सुकरा दीस मांस पण खावचें ना आनी तूं म्हाका सांगता की हांव सुणे म्हणून भाव भयणीनो जो कोण जेजूचेर बावर दवरता तो धर्म करिना जो कोण जेजूचेर बावर दवरता तो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ती आतां देवाची भुरगीं जाता आनी देवान जें जेजू वरवीं खुर्सार सगळें केलां तें आमकां फावो जाता म्हणटच आमी आतां भिकाऱ्या भाशेन देवा कडेन येवपाची गरज ना ज्या भाशेन पोन्न्या कराराचो लोक येतालो पूण आतां आमी देवाच्या जाग्या कडेन म्हणजे देवाच्या कृपेन येता जेजूच्या अमोलीक रोगता वरवीं म्हणटच जेन्ना सुर्गीचो बाप तुका आनी म्हाका पळयता जो लोक जेजूचेर बावर दवरला तेन्ना तो आपल्या तुका आनी म्हाका जेजूच्या रोगतान पळयता तो जेजूचें रगत पळयता आनी आमकां आतां आपली भुरगीं म्हूण मानता तर भाव भयणीनो भुरगीं जाल्यार आयज आमकां जें जेजून घडलां तें आमकां सगळें फावो जाता देंवचार आमी काडटले हांव कित्याक ही पदवी आमकां दिल्या आमी पेकोणी दुसऱ्यांक दितले जेजूच्या नांवान आमच्या शक्तीन कांय करूंक जायना आमकां आमच्या जानवायेन कांय करूंक जायना पूण जेन्ना जेजू आमच्या भितर हा पवित्र आत्मा आमचे भितर हा आतां जेजूच्या नांवान आमकां पदवी दिल्या ते देंवचार काडपाक दुसऱ्यांक पेकोणी दिवपाक बरें काम करपाक जेजूच्या राजान आनी त्या भाशेन आमच्यान जेजूचें राज फुडें सरूंक जाता आतां दुसऱ्यांक बी बरी खबर दिवंक जाता कित्याक आतां फकत शर्माव दिवपाचें न्हय फकत उलोवपाचें न्हय पूण आतां पवित्र आत्मा तें उतरां घडोवन हाडटा आतां पेखोणी दिसता देंवचार काडिल्लें दिसता लोकांचें जिवीत बदलता आनी सगळें बरें जें देवान घडलां जेजू वरवीं आमच्या जिवितान आमकां फावो जाता हेंच करपाक भाव भयणीनो आयज तर आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया जेजूचेर भावार दवरुया ताच्या उतरान रिगून रावन ताच्या उतराचेर भावार दवरून पवित्र आत्म्या उदेशी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक आयज तर आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंदरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव